नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मंत्रिमंडळांतल्यान निमाणे देंवयलो. आदिवासी कल्याण खात्यान भ्रष्टाचार चलता म्हणून गोविंदान हालींच जाहीर वाद केल्लो. गोविंद म्हणटा संघर्शाक आवाज दिवंक मेकळो केलो म्हूण सरकाराचो उपकारी. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा केंद्र गोंय सरकारान मेळून निर्णय घेतला. भाजपाचो भ्रष्टाचार करतल्यांक तेको विजयाचो आरोप. मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यांत भ्रष्टाचार चलता म्हूण गोविंद प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळी उलयल्लो. ते उपरांत शिस्तभंगाची कारवाई विशीं बोवाळ चलतालो. राजीनामो दिवंक न्हयकार दिल्या उपरांत नेमणी गोविंदाचेर एक्शन. आणि म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आणि आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाचे निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य सजमतां. आणि ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हजे सरकाराचे आणि म्हज्या पक्षाचो खूप खूप आभार व्यक्त करता. प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा पक्षाचो आणि केंद्रीय वरिष्ठांचो निर्णय. निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. तर पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळांत घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. पक्षाचे संघटन ह्या गोष्टी म्हाका विचारपाच्यो ते हांव सांगूंक शकता. बेश्टे अशें म्हणटा वाऱ्यार उलय आनी प्रसिद्धी आनी तसले हातूंत भितर हांव बिलीव करना. सत्य कितें आसा तें रोखठोक म्हणटकीर आज जे झालं ते मुख्यमंत्र्याचे बाकीचे सगळे प्रश्न आसा ते मुख्यमंत्री सांगूंक शकताले. ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर. जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा. करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयले उपरांत विरोधक सरकारांतल्या फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया. आमदार विजय म्हणटा भाजप भ्रष्टाचार करतल्यांक तेको दिता. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष पाटकार म्हणटा गोविंद एकलोच ना, बाकींच्यांचेरूय कारवाय करात. गोविंदाक पयलींच काडपाक जाय आशिल्लो. आरजीचो मनोज उलयलो. आपाचो पालेकार म्हणटा सगळे मंत्री भ्रष्टाचारांत आसा. सरकारांतले फुडारी म्हणटा निर्णय मुख्यमंत्री आनी केंद्र फुडाऱ्यांचो. आदिवासी कल्याण खात्यात भ्रष्टाचार चलता म्हणून मंत्री गोविंदान हालींच जाहीर वाद केल्लो. उपरांत गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयलो. हाचेर विरोधक आणि सरकारांतल्या फुडाऱ्यांचे प्रतिक्रिया आयकुयात. ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर. जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा. की गोविंद गावडे was not a real person who did the corruption. Govind Gowde might be the minister for art and culture. पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन कला अकादमी, इट इज अ PWD मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दुसरें गोविंद गावडे पेक्षा आनी व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा मरे मंत्री, तांकां कित्याक काडूना? गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. व्यू काय ना. अशें कितें जालें की ते स्टेटमेंटा खातीर काडलो ताका? ते मुख्यमंत्र्याक कित्याक काडलो तो? हेजो पार्टी तुमचे कितें आसा? पार्टी काय ना. पार्टी आमचो अध्यक्ष उलयला कितें उलोवपाक. आनी तुमी एक मनशान कितें उलयतना जावं वागतना एक विचार करून वागपाक जाय. गव्हर्मेंटाची जी सगळी खाती आसा, सगळे मंत्री आसा, खंय ना खंय तरी करप्शनान गुंतल्यान. मडकयकरान पांडुरंग मडकयकरान आरोप केल्लो की ताणें स्वता पयशे दिल्ले. FIR रजिस्टर जावच्यो त्या गोष्टीची सरकाराक मातूय सोयर सुतक ना. ह्या मंत्र्याक काडप इज नॉट अ
ग्रेट अचिव्हमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. आंबोले पर्यटनाक गेल्ले कडेन गोंयच्या तरणाट्यांचो एक गट लोकांक ओव्हरटेक करपाक दिना म्हण बोवाळ. पुलिसान आडायले. 10 जाणांचे एका गटाचे पुलिसा कडेन वाजले. पुलिसांच्या आंगार गेले. झटापटीन एक पुलीस हवालदार जखमी. व्हिडिओ व्हायरल जाता मजगती महाराष्ट्र पुलिसांनी सगळ्यांक ताब्यात घेवन समन्स दिवन सोडल्यात. पावस सुरू जालो की जायते गोंयकार सावंतवाडीच्या आंबोली धबधब्यार पर्यटनाक वतात. अंदू 10 जाणांचो एक गट पर्यटनाक गेल्ले कडेन दादागिरी. लोकांक ओव्हरटेक करपाक दिना म्हूण बोवाळ. पुलिसान आडायले जाल्यार तांच्या वांगडा खंय दादागिरी. 10 जाणांच्या एका गटान पुलिसां कडेन वाजले. पुलिसांच्या आंगार गेले. हो व्हिडिओ पळयात. झटापटीत एक पोलीस हवालदार जखमी झाला. व्हिडिओ व्हायरल जाता मजगती महाराष्ट्र पोलिसांनी सगळ्यांक ताब्यात घेऊन समन्स दिवन सोडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. मडगावच्या पालिकेन मडगावा खातीर काडिल्ल्या मास्टर प्लॅनाक थळाव्यांचो विरोध. मडगाव शारांतले दायज इबाडटले म्हूण थळाव्यांक हुस्को. शारांत पार्किंग वेवस्थीत रितीन जावची म्हूण प्लान, मात प्लानाचो आराखडो अस्पश्ट. ह्या पयलीं असो यत्न जाल्लो, मात कळनासतना खंय ड्रॉप केल्लो. आतां नवीन प्लान. मडगावच्या पालिकेन काडिल्ल्या मास्टर प्लानाक मडगावच्या थळाव्यांनी विरोध उक्तायलो. प्लान अस्पश्ट आसा, थळाव्यांक त्रास जातलो, शाराची वाट लागतली. प्लानाची दुरुस्ती करात वा प्लान ड्रॉप करात म्हूण थळाव्यांचो पालिकेक फार. Why can't the plan be zigzag? Why can't it be straight? What you're talking? What kind of a plan is this? No use. There's no use. What he's saying is correct. Give us a detailed picture of this fort. Number 1, the natural drainage and the sewage drainage, garbage disposal system. Number 3, smooth flow of internal traffic. Number 4, proper system of disposal of the garbage. These are our priorities for Margao city. Those decorative things, we are not interested at this stage. General things. I'm asking you specifics. What is your specific plan for the area? Then your Holy Spirit Church, which has all heritage houses. We want that to become. Please give me the specifics. Don't tell me we want. Tell me what you all have decided. We can do this, we can do that, we can do something else. We don't want to hear those things. We want to know what exactly are you out to do on that street. Come with specifics. Last time you had this big plan for commercial exploitation. Some innovation hubs, innovation hubs. So today you have not mentioned anything. Because of what the data we got last time, we have removed that. It's not part of the plan. And you have to mention. What 15 away? It's showing around 15 meters. But in actual, if you go there, it's around 8 meters. If you use that as a base, you have to break the buildings. Some of these suggestions. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. गोंयच्या खेळामळाची वाड जावची म्हूण GFAन अंडर-20 फुटबॉल सर्तीचें आयोजन केलां. मान्सूनान फुटबॉल आनी पर्यटनाक तेंको दिवपाचो हो यत्न. गोवा मान्सून लिगाचो अध्यक्ष युगका मुर्ती उलयलो. खेळा वांगडा हेर कार्यावळींचें आयोजन. Goa Monsoon Football Premier League under the association with legendary Goa Football Association, Goa, and Vasudhaiva Kudumbakam Social Welfare Trust and Maitreya Organization and Indian of the Expert Solution. And this is the main objective of this Premier League, to encourage the youngsters to play football in the monsoon and collaborating with the tourism and culture. So 2 things we are planning. One is say no to drugs and planting trees and encouraging the football. 16 teams we are conducting, and it's a 5 days event. In this event, we are also we are having a live painting, arranging live painting, legacy of Goa, and beauty of nature of Goa, and football of Goa. 50 painters across India, renowned painters, big painters. Their painting, live painting will be conducted for 3 days, and again the Goan music and Goan dance will be we are organizing before and after the matches. So we are having 1 lakh rupees as a prize amount for first, 50,000 for second,
30,000 for the third and 10,000 for the fourth. We are giving medals for all the players. More than 160 players are there. We are giving the free jersey and kits and everything. And even we are not taking any fees from the clubs to join for participating in this program. So completely free, and we are giving good kits for the players, bags and everything. And we are planning to conduct some more this kind of leagues in Goa. मोर्चे पेडण्या एफडीएन रेड मारून 4 रेस्टॉरंटां बंद करपाचे निर्देश दिल्या. एफडीएन बुधवारा 21 रेस्टॉरंटांनी रेड मारली. अनहायजेनीक कंडिशनान रेस्टॉरंटां चलयतल्यांचेर कारवाय, दोगांकय फायन मारल्या. 3 प्लेसीस जे विठ्ठलवाडा आसा, मर्देवाडा आणि मदला वाडा ह्या जाग्यार आमी टोटल 21 प्रोमायसीस आज इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. तातूंतले 4 हांकां आमी बंद केल्या कारण ते अनहायजेनीकली ऑपरेट करताले. तशेंच 2 हांकां आमी फायन घातलेली आसा. तांकां लास्ट टायम जे आमचे वॉर्निंग दिल्ले म्हणी स्टील ते वर रिपिटींग ऑफेन्सीस म्हणून तांकां एक फायन घातलेलो आसा. न्यूजपेपर यूज करतले ह्या कारणां खातीर. तशेंच बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा सगळ्यांक करेक्टीव मेजर्स हे घेवपाक, आनी तांकां एक 14 days टायम दिल्लो आसा. 14 days टायमा भितर तांणी ते सगळे कंप्लाय करप आनी मागीर परते आनी एक फावटी आमी व्हेरीफाय करतले जांकां आमी इन्स्पेक्ट केले ते. तशेंच दुसरे जे एरियाज आसा मोर्जे वाठारांत जावं तशेंच पेडण्याचे दुसरे एरिया आसा आश्वे, ह्या नेक्स्ट 15 days ह्या एका म्हयन्यान हे सगळे आमी कवरअप करपाचो असो आमी एक प्लॅन केल्लो आसा. हेर जाग्यार जेन्ना रेड मारतात तेन्ना बाकीचे सुद्दां खंय तरी सुदारतात अशें सद्या दिसपाक येता. एकंदर खंय तरी हेल्थ जर पळयत, हेल्थाच्या बाबतीन जर पळयत जाल्यार खंय तरी FDA जे जेन्ना रेड मारतात थंय तरी दुसऱ्या कडेन सुद्दां खंय तरी लोक सुदारतात आनी जे साफ सफाई मागीर मेंटेनन्स म्हणा हेर जाग्यार सुद्दां खंय तरी बदल असो सद्या दिसपाक येता. एकंदर खंय तरी जे रेस्टॉरंटवाले आसात आनी हेर जे रिसॉर्टवाले आसात हांच्यांनी खंय तरी लक्षांत घेवन जेन्ना लोकांचे हेल्थाच्या विचार करून जर सगळें मेंटेनन्स आनी योग्य रितीन जर दवरीत जाल्यार खंय अशें इश्यू जावचे ना. पण खंय तरी आयज हांच्यांनी FDAन जेन्ना रेड मारल्या जाल्यार तातूंत 4 जे आसात हॉटेल आनी रिसॉर्ट जे आसात 4 तातूंत तांकां बंद करपाचो वॉर्निंग दिल्ले आसा आनी 21 टोटल तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्ले आसात. आनी कांय जाणांक वॉर्निंग दिल्ले गेल्या फावटी की तुमी मेंटेनन्स दवरा, क्लिननेस दवरा, तांच्यांनी दवरले सुद्दां. आनी आयज एका म्हयन्यान परतून एकदां मोर्जी आमकां FDAन रेड मारलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. कामगारांक कामार पिट्टल्यार कंपनीचेर एक्शन घेवपाची मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. खाजगी कंपन्यांनी जायत्यो नोकरेच्यो संदी आसात, मात गोंयकार जॉब सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान काम करूंक पळयनात. कंपन्यांनी गोंयच्या कंत्राटदाराक संद दिवची, ते बऱ्या तरेन गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवंक शकतात. मुख्यमंत्र्याची उद्देजकां बरोबर बसका. एम्प्लॉयमेंट ना असो एक जो गाजावाजा करता ताज्या खातीरच ही मिटींग आयची ऑर्गनायज केल्ली. म्हणजे टू डिस्कस रिगार्डींग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॅन पॉवर ऑफ इंडस्ट्रीज इन गोवा आनी टू स्टार्ट द रिलेटेड कोर्स इन टू प्रोवायडींग द स्किल वर्कफोर्स टू द सेड इंडस्ट्रीज. सगळ्या एसोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचें म्हणणें की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तेंच्या कडेन अवेलेबल आसा. म्हणजे वेल्डर पासून तो पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉयन जायना. एक म्हणजे पयल्यान पयलीं तांकां जो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसता. पण आमी तेंच्या कडेन उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचें ठरयल्या. एप्रेंटिशिपाक जॉयन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीन दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीन दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय न्ही हें खंयच्याच कंपनीन करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आनी हेन्स फोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन हीट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्मेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. ही ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज दिवपाची आमी ठरयल्या. 5वी गजाल कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करता आसतना तांच्यांनी गोंया भायलो कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करचो न्हू, निदान गोवनूच कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करचो, जेणे करून तो गोवन एम्प्लॉईज मोठ्या प्रमाणात ते करतले हेंय बी आमी लक्षांत तेंच्या लक्षांत हाडून दिलां. की गोंयकारांनी थोडोसो आपलो मायंडसेट हो बदलपाक जाय. कारण हांगासर आसलेले जॉब जर आमी घेतले ना जाल्यार फुडें आनीक मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही ही चड मोठ्या प्रमाणात वाडटली.
सद्याक गोंयची वाट लागल्या काँग्रेसीच्या धोरणांक लागूनच तीच लोकविरोधी धोरणां बीजेपी फुडें व्हरता. विरोधकांनी एकठांय येवन काँग्रेसीक सत्तेर हाडल्यार परत दिल्ली वाल्यांची भर गोंयकारां खातीर कितें करतले ते आदी थारावचे. गोंयकार कोण ताचें डेफिनेशन खंय आदी थारायात. आपाचो युनायटेड ऑपोजिशनाचेर विजय चावल्याक तेंको. बीजेपीक हारोवपा खातीर सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाचे हांव त्याग करूंक तयार आहा म्हूण विजय उलयल्लो. प्रुडंटान ताचेर हेर पक्षांच्या मुखेल्यांक गाठले. आपवाले सोयरीकेक तयार. वोटर जो गोंयचो आसा ताका प्रत्येकाक खबर आसा की दीस टायम वोट स्प्लीट शूड नॉट बी अलाउड. दे शूड डिसायड पर्टिक्युलरली की भारतीय जनता पार्टी हरोवपाक जाय आनी विरोधक जे आसा विरोधक पक्ष जे आसा तांकां कशे तरेन एक पर्टिक्युलर एक कॅन्डिडेट चूज करून ताका कसो निवडून घेवप हो म्हाका दिसता लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय. आनी पीपल शूड नॉट लेट वोट स्प्लीट अफेक्ट द विक्ट्री ऑफ ऑपोजिशन ऑर डिफीट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. कारण तातल्यानच भारतीय जनता पार्टीचो जो करप सरकार आसा तो ताजी हार जावपाक शकता. आरजी म्हणटा पयलीं गोंयकार कोण ते डिफायन करचे. गोंयकारां खातीर कितें करतले ते थारावचे. बीजेपीक काडून काँग्रेस हाडल्यार पासून गोंयकारांचे भोग सोंपपाचे ना. फायदो भायल्यांकूच जावपाचो. तांकां जर दिसता की आमी सगळ्यांनी वांगडा येवपाक जाय जाल्यार गोंयकार कोण पयलीं डिफायन जावपाक जाय. जेन्ना विजयाक तेच इंटरव्यून विचारले की गोंयकार कोण जाल्यार तेणी इतले कॅज्युअली सांगले की जो कोंकणी उलयता तो गोंयकार. म्हणजे आयज कोणूय गोंयान येता तो 1 वर्सान 2 वर्सान कोंकणी शिकता, तो कोंकणी उलयता, ती तांबडी मारून नाल्यार आनी कशी मारून तो कोंकणी उलयता. आयज तांकां आमी गोंयकार म्हणपाचें काय? हे सगळे प्रश्न आसा. गोंयकारपण हे विजयाक दिसता तितले हे चीप ना, हे रस्त्यार पडोंक ना. हे विजयान लक्षांत दवरपाक जाय आनी गोंयकारपणाचो ठेको विजयान दवरूंक ना. आयज कितें आसा, आयज तुमी एवरी टायम तुमचो स्टेटमेंट चेंज करता. कोण म्हणटा 15 वर्सां रावला तो गोंयकार, कोण म्हणटा गोंयान रावता तो प्रत्येक जाण गोंयकार, कोण म्हणटा की कोंकणी उलयता तो गोंयकार. हें जर अशेंच चल्लें आनी फक्त बीजेपी उडोवंक जाय म्हणून एकठांय येयले जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना. आयज दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचें अशें जालां की तांकां दिसता की आमचे बीजेपी पावरफूल जातले आनी आमचें एक्झिस्टन्स वयतलें, तेंचें एक्झिस्टन्स वयतलें, ते फाल्यां आमदार जावचे ना म्हणून ते भियाला. आमकां तें नाका. आमकां जाय जर खंयची पॉलिटिकल पार्टी आमी चिंतता तशें जर तो विचार करता, गोंयकार कोण तो डिफायन करता, गोंयकारांक लागून पॉलिसी करता आनी गोंय गोंयकारांक लागून आसपाक जाय हो जर विचार धरता आनी त्या विचारान जर फुडें वयता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा बसून डिस्कशन करपाक तयार आसात. फिलींग जाता गोंयान आयज बिजनस आमच्या हातींतल्यान वयता, जॉब्स वयतात, आमची आयडेंटिटी क्रायसीस जाता. हे कित्याक लागून जाता? बिकॉज मायग्रंट इन्फ्लक्स अनकंट्रोल गोंयान येत आसा आनी हेका सगळे पॉलिटिकल पार्टी सोडून आरजी सगळे जाण सपोर्ट करता. आतां हेंच आमी आरजीन तेंच करपाचें काय? प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोंयान दर दिसा खून चोरयो जायत आसात. कायदो सुवेवस्था व्हांवली, सरकारान लक्ष घालचें म्हूण क्रांती दिसा स्वतंत्र सैनिकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नजरेंतले गोंय हें न्ही, तरणाट्यांनी फुडारांचो विचार करचो. युरी उलयलो. मनोज म्हणटा गोंयान मायग्रंट वाडल्यात, आदी तांचे कडच्यान मुक्ती जाय. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था व्हांवल्या, सरकारान लक्ष घालचो म्हूण स्वतंत्र सैनिकांची क्रांती दिसा मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. चड कोण दिसता तूं रात दीस पेपर वाचता, हिंग आवयन बापायन चल्यान आवयक मारली, कोण पयर एकली कोणाक चलये गोमटी उडयली, कोण थिंग पापांक जाण 2 जाणां बडयले. वयत थिंगा हे म्हणजे अशें वयत थिंगा एक्सिडेंट जाताय आनी लॉ आनी खरेंच हल्ला अशें म्हण हांवें सीएमा सांगलां. कित्याक तुवें हेजेर लक्ष दिवपा जाय. कित्याक दिसता तुमी आतां वाचताय न्हू, तुमी न्यायाक हाय पेपराचेर रात दीस हेडलायन येता. ही रेप जाली, ते ड्रग्स जाले, ते रेप हे केले, मर्डर केली, हें चालू आहा. हें तुमी मातशें हें करून इन्फॉर्मेशन पुलिसें जावं कोणाकय दिवपाक तुमी सहभाग घेवंक जाय. कित्याक युरी म्हणटा तेन्ना स्वतंत्र सैनिकांनी पळयल्लें सपन आज पुराय जाताना दिश्टी पडना. तरणाट्यांनी आपल्या फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा. आज जे गोंयांत पाड घालपाक मुखार सरलेले आसा, डेली गोंयांत मर्डर, गोंयांत रेप, गोंयांत चोरयो, हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमचे फ्रिडम फायटरान जे चिंतलेले आज गोंयांत तेंगेलें हें स्वप्न न्हू. हें स्वप्न आज भुरग्यांनी, हांव उल्लेख करता, भुरग्यांनी आमी चिंतपाक जाय. जे हो बीजेपी सरकार लास्ट 13 years has failed because Goa that was known to be liberal, maximum exploitation ह्या सरकारान केलेलें आसा.
आरजीचो मनोज म्हणटा गोंयाचेर सगळ्यांच्योच नजरो आसात. भायल्यांकडल्यान परत एकदा गोंय मुक्त करपाची गरज आसा. गोंयच्या मातयेचेर आनी गोंयच्या ह्या स्टेटीचेर खूब जाणांची वायट नजर आसा. आयज भायले लोक येवन हांगा आमचे जमनी कब्जा करतात. भायले लोक येवन हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां करतात. मेगा प्रोजेक्ट हाडटात. पॉलिटिशियन्स आसा, हे पॉलिटिशियन्स आमच्या ह्या पवित्र एसेंब्लीन तांकां लागून कायदे करतात. गोंय सोंपोवपाचें कारस्थान करता. आयज त्या ह्या सगळ्या पासून आमकां परत एकदा गोंय मुक्त करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. फातोड्ड्या टू लंडन स्कॅम म्हूण फामाद केल्ल्या प्रकरणांतल्यान 4 जाण सुटले. मायरन रॉड्रिग्स हाच्या 130 कोटी स्कॅम प्रकरणांतल्यान नवनीत परेर, सुशांत गोडगे, नॉलन आंताव आनी विजय जोयल निर्दोश. ताच्या आड कांयच पुरावे नाशिल्ल्यान ताचे वेले चार्जीस आनी लुकआउट नोटीस रद्द. मायरनाचेर रेड कॉर्नर. This case actually is an offshoot of the case which has been registered against Myron Rodrigues and his wife under the GPID. As a matter of fact, according to me, this particular case is over enthusiasm by the police. What happens is when a lot of investors are defrauded or any litigation that involves a lot of people puts a lot of pressure on the police. The reason being is they run roughshod. Any person mildly connected to Myron will also get implicated and they go to register FIRs. According to police, Myron and his wife defrauded a lot of investors in Goa and siphoned that amount to different businesses of his. Myron deposited an amount of 2.5 crores in my client's company. After some time, he took away his money. The reason for his deposit was my client runs a real estate business and Myron wanted to invest in this real estate business. Now, this itself is treated by the police to mean that we have defrauded. Now, we filed a petition challenging this FIR, saying that it is ridiculous to come to such conclusions. You just can't join these dots. Now, at the stage of charge sheet, the police said that they have no evidence against my clients. There are 4 of them, all 4 are directors of that company. And based on the fact that there is no material found now before by the police in the course of their investigation, the High Court was pleased to say that nothing will survive in those FIRs. They had also issued a lookout circular to my clients, which now they say that they will withdraw. And of course the High Court has held that since there is nothing against us, there will nothing that will survive in the lookout circular. मजगती गोंय पुलिसांच्या विनवणे उपरांत इंटरपोलान दुबावीत मायरन रॉड्रिग्सा आड रेड कॉर्नर नोटीस काढल्या. ताच्यो 2 बायलो 100 कोटी स्कॅमाच्या केशीत दुबावीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादयच्या उदक कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या वायट परिणामाविशीं थंयच्या एक्टिव्हिस्टांचे गोंयकारांक प्रेझेंटेशन. म्हादय मलप्रभेन डायवर्ट केल्यार गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांचेर कितें परिणाम जावं येता ताचेर फोंड्या प्रेझेंटेशन. कर्नाटकाचो पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट कॅप्टन नितीन धोंड म्हणटा 3 राज्यांतल्या लोकांनी एकठांय विरोध करचो. म्हादय डायवर्ट केल्यार कितें परिणाम जातले ते विशीं फोंड्या प्रेझेंटेशन. कर्नाटकाचो पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट नितीन धोंड फोंड्या पावलो. राजकारण आनी शिमो सोडून म्हादय खातीर लोकांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो. The whole region, irrespective of boundaries, whether it's Goa, Maharashtra or Karnataka, this project will have a devastating effect. Therefore, this particular Madhai diversion project should be looked upon without any boundaries, without any states, without any politics, which is a water security for Goa, it's a water security for Karnataka, and it's a water security for Maharashtra. So we must be aware of the dangers this project poses to all this. So this is the initiative which we are starting, where we would like to go to every part, nook and corner of all the 3 states to make them realize, don't destroy the forest, don't destroy the rivers, don't destroy humans. At the end of this chain, we are the ones who are going to be affected. So we are very happy that Sunil Desai has organized this meet in Fonda, which is mainly a very cultural and a central part of Goa, from where the message should go to all Goans, all my friends in Maharashtra, and also to the state of Karnataka from where I come. We still have time to protect our money. Because it has been started, but we are also trying in our state to make people understand. As long as people understand, I think if there has to be a people's movement
irrespective of politics, irrespective of states. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काळी व्याघ्र प्रकल्पान हाय टेन्शन इलेक्ट्रीक लायनींग तेकिल्ल्यान हत्ती सोंपलो. 220 केव्हीची लायन अंबिकानगर आनी जोयडा तालुक्यात पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनान घाल्या. लायनींग तेकून रानवटी जनावरां मरतात म्हूण रिपोर्ट येतात. काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशात येवपी दांडेली तालुक्यातल्या अंबिकानगर या वनक्षेत्रात मंगळवारी रात्री एका विद्युत तारेचो स्पर्श झाल्या कारणान एका हत्तीचो मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसात. रात्री हत्ती हो आपल्या अन्ना खातीर एका झाडाचो पालो खात असताना तेका हाय व्होल्टेज विद्युत तारेचो स्पर्श झालो आणि तेज्यात तो मृत्यू पावल्याची प्राथमिक अंदाज वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलो आसा. ह्या घटनेची माहिती मिळताच आयज सकाळी वन खात्याचे अधिकारी घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी पंचनामा केलो. तशेंच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याक आपोवन तेजो शवचिकित्सा केल्ली आसात. तशेंच थंयसर तेजेर आज अंत्यसंस्कार आसात ते थंय केल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.